नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार, सगळ्यांक बरी दनपार आवडटा आणि हांव दिप्ती काकोडकर लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो. कुडचडे सेक्स स्कॅन्डल प्रकरणात दुबावित सोहम नायकाच्या कस्टडीत वाड. दुबाविताक बाल न्यायालयात केलो हाजीर. 14 दिसांची सुनायली न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त. नव्या बोरये पुलाच्या बांदकामा खातीर गोंयान केंद्राकडेन मागल्यात 2000 कोटी. भौशीक बांदकाम खात्यान सविस्तर प्रकल्प अहवाल केंद्राक केला सादर. कुजिरा स्कूल कॉम्प्लेक्सा भायर येरादारी कोयणेचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर सरकार खर्च करतले 43 कोटी. कॉम्प्लेक्सा भायर जावपी येरादारी कोयणी सुदारपा खातीर भौशीक बांदकाम 42.7 कोटी रुपयांचो प्रकल्प घेतला हातांत. मिराबाग वाठारात जावचो ना बंधारा प्रकल्प. मुख्यमंत्र्यांनी दिले आश्वासन. थावेने 49 दिसां उपरांत आंदोलन घेतले फाटी. प्रस्तावित प्रकल्प पुराय रद्द करतले म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी दिला आश्वासन. बागा दर्यादेगेर पॅरासेलिंग करताना तुटली दोरी. सुदैवान टळी व्हड दुर्घटना. घडणुकेविशीं पर्यटन खात्यान मागला अहवाल. ना जाल्यार जातली धन्याचेर खर कारवाय. आणि सांकवाळच्या शिनोळे वाठारात धक्को दिवपी गजाल आयल्या उक्ताडार. अवर लेडी ऑफ हेल्थ इगर्जेच्या आवारात आशिल्ल्या बांयत सापडले डिझल. घडणुकेक लागून थळाव्या लोकां मदीं भयाचें वातावरण. बेगोबेग कारवाय करपाची थळाव्यांची मागणी. आता खबरो विस्तारान. येरादारी खातीर खूब म्हत्वाचो आशिल्ल्या बोरये पुलाच्या जाग्यार नवो 4 लेन केबल स्टँड पूल बांदपा खातीर भौशीक बांदकाम खात्यान केंद्र सरकाराक सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर केला. सुमार 1948 कोटी रुपया खर्च करपी 8 किलोमीटर लोटली, बोरये, बांदोडा आनी कवळ्या ह्या गांवांनी जमनी संपादनाची प्रक्रिया पुराय जाल्या. 1986 वर्सा बांदिल्लो सद्याचो बोरये पूल खूब फावटी दुरुस्त जाल्ल्यान येरादारी खातीर आडमेळी येवपाक लागिल्ल्यान नव्या पुलाची गरज लोकांनी उक्तायल्या. बोरये जुवारी न्हंयचेर 4 लेन केबल स्ट्रेट पुलाच्या बांदकामाचो मार्ग मेकळो जाला. भौशीक बांदकाम खात्यान सुमार 1948 कोटी रुपयांच्या ह्या प्रकल्पाचो डीपीआर केंद्राकडेन सादर केला. राष्ट्रीय महामार्ग 566 उबारपी हो पूल आणि जोड रस्ते मेळोन वट्ट 8 किलोमीटर लांब आसतलो. ह्या प्रकल्पा खातीर केंद्र सरकारा कडल्यान निधी मेळटलो. 3 वर्सां भितर पुलाचे काम पुराय जावपाची शक्यताय आसा. मजगती लोटले, बोरये, बांदोडा आणि कवळ्या वाठारांतली सुमार 3.5 लाख चौखण मीटर जमीन संपादन केल्या. 1986 वर्सा बांदिल्ल्या सध्याच्या बोरये पुलाची स्थिती बिकट जाल्ल्यान दुरुस्ती खातीर बंद दवरचो पडटा. तशेंच अवजड वाहनांच्या येरादारी खातीर पूल बंद दवरचो पडटा. आता नवो पूल उबारलो जाल्यार फोंड्या, साश्टी तालुक्यांतली येरादारी अदीक सुरक्षीत आणि सुरळीत जावपाची अपेक्षा आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मिराबाग वाठारात बंधारा प्रकल्प जावचो ना. थळाव्यांनी मुख्यमंत्र्यांचेर विश्वास दवरचो. थळाव्यांनी आंदोलन थांबोवचें, आंदोलन वाडोवचें न्ही अशें मुख्यमंत्री सावंतान मिराबागच्या थळाव्यांक सांगलें. थळाव्यांनी मडगांवां मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांकडेन चर्चा केल्या उपरांत निमणे 49 दिसां उपरांत आंदोलन फाटी घेतलें. प्रस्तावित प्रकल्प पुराय रद्द करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री सावंतान दिलें. पळयात. मिराबाग बंधारा प्रकल्पाआड फाटले कितलेशेच दीस जाले थळाव्यांचे आंदोलन सुरू आशिल्ले. थळाव्यांनी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर खर निशेध करपाची शिटकावणी दिल्ली. ह्या फाटभुंयेर उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान आझाद मैदान आनी लागसरच्या वाठारांत भारतीय नागरीक सुरक्षा संहितेच्या कलम 163 खाला कडक जमाव बंदीचो आदेश लागू केल्लो. देखून मिराबाग बंधारा प्रकल्पाआड आंदोलन करपाक आझाद मैदानाचेर वचपी थळाव्यांक पुलिशेन आडयल्ल्यान बरोच बोवाळ जाल्लो. मजगतीं मुख्यमंत्री सावंतान सांग्यार जाल्ल्या कार्यक्रमा वेळार बंधारा प्रकल्प जावचो ना अशें आश्वासन दिलें. ताचे उपरांत मिराबागच्या थळाव्यांनी मडगांव मोती डोंगर वाठारांत मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. मुख्यमंत्री सावंतान तांकां चर्चे खातीर आपयल्ले खंय. देखून पुराय प्रस्तावित प्रकल्प रद्द करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्यान निमणे 49 दिसां उपरांत थळाव्यांनी आंदोलन फाटी घेतलें. आतां हांवें ताका तेंच सांगलां. आमी तेजी मिटींग जाल्या उपरांत हो प्रोजेक्ट आमी थंयचो बंधारा बांदिना हें आमी तांकां पयले मिटींगेन सांगिल्लें. आतां ताका फक्त सांगलां हांवें तिचो कॅन्सल करता, हांव फायलीचेर रिमार्क मारता आनी क्लोज करता. आनी आयज खरेंच उमेद जाली की सीएमान लास्ट सांगलें की जी बंधाऱ्याची जी फायल आसा तेजेर आपूण रिमार्क मारता की ती स्क्रॅप म्हणून. आनी ती 1-2 दिसां भितर आमकां तेजी हें मेळटलें. जेन्ना आमी आयटीआय घालतले तेन्ना आमकां तेजी डिटेल मेळटलें. हय, आयच्यान आमी हें केलां की जो आमचो 49 डेज आशिल्ले जो प्रोटेस्ट चलतालो तो आमी सीएमान आमी रिक्वेस्ट केली आनी आमी सीएमाले जें आसा जे उतरां मान दिवन आमी तो स्ट्रायक आनी कॉल ऑफ केल्ले कडेन आसा
की आमची जितली डिमांड आशिल्ले पयलीं म्हणल्यार हो प्रोजेक्ट टोटली स्क्रॅप जावपा आशिल्लो. दुसरें आशिल्लें आमची डिमांड की जे 2 खड्डे जे WIDन इलिगल मारलेले पिट्स, एक हितून उदक भरले कडेन आसा, ते दोन्ही पुरोवपाचे होय डिमांड घातलो, तोय तेणी एक्सेप्ट केला. तिसरो जे WIDन जी अंदाधून ती रस्त्यार केल्ली, जो आमगे मेन रोड आशिल्लो 4.5 कोटीचो आमगे प्रोजेक्ट आशिल्लो, तो आमगेलो तेका लागून उरलेलो हॉटमिक्स जावपाचो. सो तोय तो हॉटमिक्स आमकां करून दितलो, ती आमी क्लियर केले कडेन आसा. आनी चवथे केसीचे जे आमचे 4 जाणांचे लागलेल्यो केसी, तेजी तो फाटल्यान घेतलो अशें तेणी हें दिले कडेन आश्वासन दिले कडेन आसा. सो ही 4 आमचे मेन डिमांड आशिल्ले ते ऑलमोस्ट फुलफील जाले कडेन आसा. फर्स्ट म्हणल्यार हेजे जर 50% जर क्रेडीट वयता जाल्यार हे सगळे तुमकां हे जी मिडिया आसा तांकां हे 50% क्रेडीट हे मिडियाक वयता. हांव तुमच्या सगळ्यांचे हे मिडिया जे आसा, जे प्रिंट मिडिया जावं सोशल मिडियाचेर जे मिडिया आसा तांकां चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. तुमी अशेंच ह्या गोंयकारांचे इश्यू हायलायट करीत रावात, गोंयकारांक न्याय दीत रावात, आनी अशीच तुमची जी ही जो 4th पिलर आमी डेमोक्रेसीचो म्हणटा हो आनी स्ट्रॉंग करीत रावात. आनी आयज आमी जो 50% जो उरलेलो जो आसा तो ह्या सगळ्या लोकांचो, जे गोंयभरचे जे लोक ह्या प्रोटेस्टाक आमकां सपोर्ट केलो, खंयच्यान येवन आमकां हांगा सपोर्ट केलो, तेंचो सगळे एक्टिविस्ट जावं सगळे जे जावं पॉलिटिकल पार्टी जावं खंयचे सगळे जे लोक आमी कोणाचे हे घेयना, पूण सगळ्यांनी आमकां इक्वली सपोर्ट केला. तेंचो सगळ्यांचो हो आयज ही विक्ट्री आसा, ही आख्ख्या गोंयभरची विक्ट्री आसा. 49 दीस आयज कंप्लीट जाता आनी मुख्यमंत्र्यान जे काल म्हाका उतर दिलें ते आयज मुख्यमंत्र्यान निर्णय घेतलेलो आसा आनी खरेंच बरें दिसता. हांव थँक्स म्हणटा मुख्यमंत्र्याचे. त्याच बरोबर मिराबाग गांवच्या खास करून महिला वर्ग जो संघर्श आनी जी तळमळ ती पळोवंक मेळ्ळी. खरेंच सगळ्या महिलांक हांव सॅल्यूट करता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बागा दर्यादेगेर पॅरासेलिंग करताना पॅराशूटाची दोरी तुटली. सुदैवान व्हड दुर्घटना टळ्ळी. ही घडणूक 29 मार्चाक घडली. अशा तरेचे वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिव्हिटी करताना सुरक्षेविशीं जतनाय घेवंक नाशिल्ल्याचे परतून एकदा मुखार आयले. मजगतीं हे घडणुके पर्यटन खात्यान अहवाल मागला. गरज पडली जाल्यार संबंदीत धनियाचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी पर्यटन खात्याचे संचालक केदार नायक हांणी दिल्या. शिनोळे वाठारात एक धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या. आवर लेडी ऑफ हेल्थ इगर्जेच्या आवारात आशिल्ली बाय डिझलाक लागून दूषित जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. हे घडणुकेक लागून थळाव्या लोकां मदीं भयाचें वातावरण निर्माण जालां. थळावा आमदार आतोन वाझ हांणी पुलीस आनी संबंदीत खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा ह्या सुवातेर भेट दिवन ताची तपासणी करून दूषिततायेचो अचूक स्रोत सोदून काडपा खातीर सुचोवण्यो दिल्यात. एक धक्को दिवपी गजाल उजवाडाक आयल्या. तातूंत सांकवाळच्या शिनोळे वाठारात आवर लेडी ऑफ हेल्थ इगर्जीच्या लागसर आशिल्ल्या बांयचें उदक डिझॉलाक लागून दूषित जाल्या. पॅरीस पाद्री फादर केनेट टेल्स हाच्या म्हणण्या प्रमाण फाटल्या 15 दिसां सावन ह्या वाठारांतल्यान घाण वास येतालो. निमाणे आयतारा ही गजाल आमदार आंतोन वाझ हाच्या नजरेक हाडली. उपरांत आमदार पुलीस आनी संबंदीत खात्यांनी थळार संयुक्त तपासणी केली. थळाव्या लोकांनी बांयचें उदक काडून कागदाच्या आदारान तपासले तेन्ना त्या उदकाक उजो लागलो. देखून ह्या उदकांत डिझल आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालें. आमदार आंतोन वाझ हाणें संबंदीत अधिकाऱ्यांक ह्या प्रदूषणाचो नेमको उगम सोदून काडपाचो निर्देश दिल्यात. हे घडणुकेक लागून पर्यावरण आनी सुरक्षेच्या मळार गंभीर प्रश्न उप्रासल्यात आनी थळाव्या लोकांनी बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी केल्या. सांकवाडे सिंदोडे हांगासर आसा आनी आमची सांकवाडे चेची कडेन आनी चेचीतून पयलीं आसतलें चेची सायडीन ही वेल आसा, बांय आसा आनी हांचेर काल आमकां इन्फॉर्मेशन दिलें. जे कमिटीन आमकां गोंयचे जे कमिटी आसा तेणें म्हाका इन्फॉर्म केलें काल. अशें तिका पेट्रोलियम प्रोडक्ट जे कितें डिझल पेट्रोल हांकां एक्झॅक्ट कितें खबर ना, पूण पळोवपाक गेल्यार हांगासर कसलो डिझलाचो असो वास येता. जावं आमचे फायर जावं आमचे हेल्थ तशेंच पुलिसेक हांवें इन्फॉर्म केलें. अशें जालां. काल ते येवन हांगासर इन्स्पेक्शन बी केलें. जे कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसा तांकां आपयता म्हणून सांगलां आनी हांवें आतां सगळे डिपार्टमेंट एक एकटो येता वयता. म्हाका जाय सगळे जे डिपार्टमेंट जे हांगासर येवन हाचेर कितेंय तरी एक्ट जावपाक जाय. एकटो येता एकटो वयता हें म्हाका चलपाचें ना. जे सरावंडींग जे वेल आसा जावं ती पोंड आसा तेंगे वचून तुमी इन्स्पेक्शन करा. हांगासर सायडीनूय बी मेळपाक शकता. ताका लागून हांव ते आतां ऑलरेडी WRD इन्स्पेक्शन करता सायडीन. 4 सायडीन इन्स्पेक्शन चालू आसा. मार जाली आमकां वास येतालो
पूण तरी आमी सगळीं झाडां शिंपताल्या आनी आतां आमचे फाटल्यान हें झाड आहा पळय तें सारको प्रूफ ताका 4 वर्सां जालीं. एवरी इयर आमी ताजें फळ काडटा, खावपाक एकदम बरें. अंदूच्या वर्साक ते जून जावचे आदींच पडोंक लागले, केन्ना ताजीं फळां पडनासलीं. हे उदकान शिंपल्या उपरांत ते पडोंक लागले आनी पिको नासतना बेश्टोच कालर येता, खावंक गेल्यार ताका टेस्ट ना, सारकें वॉटरी जालां. मागीर हो डिझास्टर पयल्या उपरांत आमी बांयचें उदक कालच्या दिसाक चॅक केलें आनी कालच्या दिसाक चॅक करतोच मागीर आमी पळयलें कितें कितें घडटा पळय तें सगळो उजोच पेट्टा, उदकाकूच उजो पेट्टा, म्हणजे तातूंत डिझल आसा. देखून आतां आमचो रिक्वेस्ट म्हणटात पळय तो इतलोच, सरकारान ओ फुडाऱ्यांनी पळोवचें आनी ताजी तपासणी करची, हुंयतान येता तो सोर्स पळोवन तो बंद करचो. इन्क्वायर करपा जाय वॉट इज द सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन. ऑलमोस्ट 3 मंथ जाले, मोर दॅन 3 मंथ जाले की आमच्या बांयक प्रॉब्लम जाता. कितें प्रॉब्लम जाता, डिझल मेळटा. सद्याक आमकां कळोन येता की वॉराचे लागून डिझल वाडपा आहा म्हणून, पूण हिंगा आमकां दिसता गव्हर्मेंट पेट्रोलियम इंडस्ट्री फ्री दिवपाक सोदता आमकां. ताका लागून ती हिंगसून सोडला आसतलें, कळ्ळो काय न्हू. सो बट दीस इज अ सिरियस इश्यू. कमिंग बॅक टू अ सिरियस पॉयंट, बट दीस इज बिकम अ व्हेरी सिरियस इश्यू. हांव मागता सरकारा कडेन की तांकां कंपन्सेशन दिवचें इगर्जेकूय आनी बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो बांयो आसा, स्प्रिंग्स आसा, तेजेर नजर दवरून आनी तेजें उदक टेस्ट करून ह्या प्रोग्रामांतल्यान सुटावो करचो. सायडीक घरां आसा, तेंचे बांय आसा आनी नाल्ला आसा, शेतां आसा, सो हें अंडरग्रावंड खंय तरी थिंगाय वचत म्हण. सो आमी सरकारा लागीं मागता हाजेर जाता ते बेगीन इन्क्वायरी करून खंय सोर्स आसा तो सोदचो आनी हें सगळें कॉर्डन करचें ही एरिया आनी आमकां लोकांक एक सेफ्टीचें फिलींग दिवचें. गोमंतक टीव्ही खातीर किरण बोरकार. शिरगांवच्या फामाद लयराई देवीच्या जात्रेक अंदू स्टॉल घालपाक दिवचे ना, देखून खाजे वेवसायिकांचेर आकांत आयला. भाविकांची सोय आनी आमचो विचार करून आमकां स्टॉल घालपाक मेकळीक दियात अशी मागणी खाजेकारांनी केल्या. सरकारान तशेंच देवस्थान समितीन हे मागणेची गंभीरतायेन दखल घेवची अशें तांचें म्हणणें. एप्रिल म्हयन्याचे 21 तारखेक लयराई देवीची जात्रा मनयतले. फाटल्या वर्सा सारकी खेटाखेट जावची न्हय म्हूण देवस्थान समिती फाटल्या कांय दिसाच्यान जात्रेचे तयारेक लागल्यात. फॅक्ट फायंडींग कमिटीचे शिफारसी प्रमाण अंदू जात्रे दिसा भरपी स्टॉलांचे फेरयेचेर मर्यादा घालची अशे निर्देश न्यायालयान दिल्या. देवस्थान समितीन तसो निर्णय लेगीत घेतला. जात्रेक धंदो करपाक मेळचो ना म्हूण खाजेकार काचाबूल जाल्यात. स्टॅम्पेड जावं चान्सीस आसा, थंय तुमी एकूय दुकान घालूंक दिवं नाका. बाकी जाग्यार चान्स आसा पळय घालपाक, जसो स्टॅम्पेड जावं शकना. एरिया खूब आसा, काय जावं आमकां सायडीन खूब एरिया आसा, सायड तेकोन दोना सायडीन थंय घालून दिवं येता, देवळाच्या फाटल्यान दिवं येता. अशे जागे आयडेंटिफाय करून थंय जागे आमकां अशें दिल्यार बरें जातलें. एक्चुली सीएम सरान आमकां प्रॉमीस केल्लें तशें आनी ताणें तो उलयल्लो सुद्दां हाचे कडेन, कोण सांग आमचो डेप्युटी कलेक्टरा कडेन. आनी डेप्युटी कलेक्टर आमकां आपयलें सुद्दां तुमकां दाखयता म्हणून, पूण मागीर कलेक्टरान सांगलें की ते इट इज नॉट पॉसिबल म्हणून. सो ते डिसिजन मागीर फाटीं घेतलेले गेले आसा. सीएमची उलयतालो म्हाका दिसता कमीत कमी 4-5 कोटी तरी आसतले सगळे म्हणून, 2-2.5 कोटी 3 अशे. साधारण 50 ते 60 खाजेकार आसता दर वर्सा. माझे मत असा की गव्हर्मेंटान काहीतरी एक उपाययोजना काडची आनी खाजेकारांक बरी एक लुगार असो दिवचो आनी ही जी जात्रा आसा लयरायाची ती बरी भशेन करून घेवची अशें म्हाजें म्हणणें. आमचे चणकार बाबान सांगला तशें पोरू जे जालें तें दुर्दैवीच, पूण सांगपाच्यो हेतू आमी भुरग्यापणासून ही जात्रा म्हणटा ती पळयता, सगळेच जाण पळयता. म्हाज्या दृश्टीन तरी आमी भुरग्यापणासून जात्रा पळयता. ही जात्रा गरजेचीच. तेन्ना 500 धोंड आसले पळय ते आतां 50,000 धोंड जाले, वाडोन गेले आनी खंयचोय उत्सव वाडोवन वचोंक जाय. पूण जे जाले पोरू पळय ते दुर्दैवी खरें. तितून आमकां प्रेस कॉन्फरन्साच्या थ्रू हांव सांगूंक सोदतां की तितून आमचो डायरेक्ट किंवा इनडायरेक्ट कसलोच हें नासलो, स्टॅम्पेड जावं कितें तरी करपाक आमचो कांय हात नासलो तितून. पूण प्रशासनान आयज असो निर्णय घेवचो पडला की थंय कसले स्टॉल दिवं नाका. आनी हेजें म्हाका दिसता मूळ कारण म्हणजे जी पोरू तेंच्यांनी फॅक्ट फायंडींग कमिटी घातली, ही जी कमिटी तेंचो रिपोर्ट गेलो की थंयसर स्टॉलां आसा आनी स्टॉलांक लागून ही गर्दी आनीक वाडटा असो तेंचो रिपोर्ट गेलो म्हणून आमचे तेंकां प्रशासनाक अशें निर्णय घेवचो पडलो अशें आमकां कळोन येयला. पूण आमचो सांगपाचो उद्देश की हे स्टॅम्पेड जावपाचो एक वेगळोच जागो आसा तो, जे हमखणा कडल्यान तळये कडेन म्हणटा पळय थंयसरूच चड गर्दी आसता आनी थंयसरूच त्यो लायणी बिणी चड लागता. बाकीच्या आख्ख्या जाग्याचेर हे स्टॅम्पेड जावपाचें खूब कमी आसता आनी वार्षिक तशेंच म्हणजे धोंड येता वयता. आनी स्पेशली खाजेकारांचें सांगपाचें म्हणत जाल्यार आमची दुकानां सगळीं भितर
आमी एकाच जाग्यार आसता. सो आमचे कस्टमर येता आमचे कडल्यान घेता आनी वयता. सो आमी तांकां व्हडले त्रास कांय करिना. सो ह्या हितूनसून हांव सांगूंक सोदतां, CM सरा कडेन रिक्वेस्ट करूंक सोदता की हेजेर परत एकदां विचार करचो तुमी आनी आमकां खांडेकारांक एक तुमी क्रायटेरिया घालची की आमकां 3 मीटर सोडून फाटीं रावा, लोकांक घोळपाक तितलो चान्स मेळनी. अशें कितें तरी क्रायटेरिया घालून जर तुमी आमकां एलाव करीत जाल्यार आमी चड उपकार जातले म्हणून येता आमी. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मडगावातल्या STPDA मार्केटाचो प्रकल्प पुराय जावन 1 म्हयनो पुराय जालो, मात अजूनय ह्या प्रकल्पाचे उक्तावण जावंक ना. ह्या कळावा फाटल्यान आर्थीक वेव्हाराचो दुबाव उक्तायत STPDAच्या शासनाचेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाला. कांय दिसा फाटीं फातोर्डे मतदारसंघातल्या आमदारान ह्या प्रकल्पात जाल्ले आर्थीक घोटाळे उक्ताडार हाडटले अशी शिटकावणी दिल्ली, पूण अजून कसलीच ठोस म्हायती उजवाडाक आयिल्ली ना. देखून संबंदीत पक्षान घोटाळ्याक जापसालदार आशिल्ल्याची नांवां जाहीर करची अशी मागणी समाज वावुरपी मिलाग्रेस फर्नांडिसान केल्या. फातोर्डाचो होलसेल फिश मार्केट SPDAचो मेन बाजार हो आमगे गोंयांत, हो आतां बांदून एसो दवरला. कित्याक दवरला म्हाका खबर ना. हायकोर्टा डिसिजन आहा जाता तितू बेगीन टेंडर घालाय म्हूण, बट हेज टेंडरूच जायना. हायकोर्टानूय मेरेन मातशें चोवपाचो आनी हेजेर एक्शन घेवपाचें. हे आयज पासून एक टेंडर कोणाय हेच तेचो घाण आनी कितें. आयज आमगेलो फातोर्डाचो पॉलिटिशियन म्हणटालो हे जाग्यार रावन सगळ्यांक कोण कोणा पयशे आपटे पावताय ते आपूण सांगतो म्हूण, जाल्यार तेणें मातशें बेगीन सांगोचें. हे होलसेलाचे कोणा कोणाक करप्शना पयशे वयताय त्या विटामिनेन, आनी हे जाता जाल्यार बेगीन. म्हाका स्वता हेजन टेंडर जावपा ना आनी 1 वर्सान परतून आनी कोण येतलो तोय सेम हिस्टरी करतलो. कितें हिंगा सगळ्यांक चोरूं मेळटा. हो बाजार हो पड होलसेल आतां न्यू बांदिला न्हू, हो आतां न्यू ना, हो इस्क्रेप जाला भितर. हिंकू सगळे आगोन बिगोन हिंगा सगळे धट्टी म्हणटा बाजारा भितर जालो. ते SPDA पयशे कलेक्शन करता तेणेन चोवपा जाय. हो बाजार न्यू आहा हो पोन्ने जालो तो. हे दुर्दशा जाल्या सारकी. हिंग लोकांनी टॉयलेटां मुतपा पासून जागा ना. गोंयच्या वेगवेगळ्या न्यायालयांनी प्रलंबीत केशींचो आंकडो नेटान वाडत आसा. आतां मेरेन सुमार 61,934 केशी प्रलंबीत आसा अशें सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-कोर्ट्स प्रकल्पा खाला वावुरपी केंद्रीय ऑनलायन प्लॅटफॉर्म नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीड वेलान ही म्हायती मुखार आयल्या. हातूंत जिल्लो, सबऑर्डिनेट आनी उच्च न्यायालयांतल्या प्रकरणांचो आस्पाव आसा. तशेंच फाटल्या 1.5 वर्सांत सुमार 3,200 केशी वाडल्यात अशी म्हायती मेळ्ळ्या. राज्यातल्या वेगवेगळ्या न्यायालयांनी सुमार 62,000 केशी प्रलंबीत आशिल्ल्याचे सामकार आयला. आतां मेरेन गोंयांत सुमार 61,934 केशी प्रलंबीत आसा अशें सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-कोर्ट्स प्रकल्पा खाला वावुरपी केंद्रीय ऑनलायन प्लॅटफॉर्म नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीड हाचे वयल्यान म्हायती सामकार आयल्या. फाटल्या 1.5 वर्साच्या काळात 3,200 केशी वाडल्यात अशें कळून येता. 2024 प्रलंबीत प्रकरणाचो आंकडो 58,678 आशिल्लो. फाटल्या वर्सा परस ह्या वर्सा केशींनी व्हडा प्रमाणात वाढ जायत आसा. ह्यान पयलीं प्रलंबीत प्रकरणांत वर्सुकी वाड सुमार 1,000 अशी आशिल्ली. प्रलंबीत केशींतल्यो 61,400 केशी गोंयांतल्या 53 जिल्लो आनी हेर न्यायालयांनी प्रलंबीत आसा. प्रलंबीत आशिल्ल्या 61,934 प्रकरणां मदीं 28,263 सिव्हील केशी आनी 33,671 गुन्यांवकारी स्वरुपाची प्रकरणां आसात. मजगतीं आरोपी फरार जावप, वकील उपलब्ध नासप, कागदपत्रां वा साक्षीदार नासप तशेंच हेर कारणांक लागून केशी प्रलंबीत उरता अशें कळटा. पळयात प्रलंबीत केशींची आंकडेवारी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सांकवाळे सरपंच अनुषा लामाणी आणि उपसरपंच डेरिक वेलेस हांच्या आड 11 पैकी 6 पंचांनी अविश्वास थाराव मांडला. सरपंच आणि उपसरपंच हेर पंच वांगड्यात विश्वासात घेनासतना निर्णय घेतात. तशेंच नव्या पंचायत इमारतीच्या ड्रीम प्रकल्पाच्या कामाचो शुभारंभ जावन लेगीत काम सुरू जावंक नाशिल्ल्यान तांणी तिडक उक्तायली. सांगूंक सोदता की आमचे पंचायत घर आसा पळय, पंचायत घर आमचे 6 वर्सां जालीं हँडओवर केला पंचायतीक जागो गेला. तर आतां 6 वर्सां जालीं तरी पूण हांगा पंचायत घर नवें जायना. आमचे जागो आसा, पयशे आसा, पूण आमचे पंचायत घर कित्याक जायना. पंचायत घर जावंक जाय न्हू बेगीन, तेका लागून एक. आनी आमचे मिटिंगूय जायना. मिटींग आतां पळय आतांचेच सांगताले म्हणल्यार सप्टेंबर टू आतां मार्च
कितले जावपाचे आसले मिटींग आमकां म्हणल्यार 14 जावंक जाल्ली न्हू. 14ची 4च मिटींगे जाल्या. मागीर आमचे लोकांचे इश्यू आसता, प्रॉब्लेम आसता, ते तेंचे जावंक जाय. आमकां लोकांनी निवडून हाडला म्हणल्यार आमकां लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक जाय आसता न्हू. पूण ते जायना, मिटींग जायना म्हणून. आनी कितें म्हणल्यार आमकां विजिलन्सान व्हरता परत आपूण. आमची गांवची कामां आसता ती सांडून आमी हांगसर विजिलन्सान थंय बसचें पडटा आमकां परत. थंय गेले काय आमकां कळटा की थंय ते ऑलरेडी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. पण आमकां रेजोल्युशन घेतला ती सुद्दां खबर नासता आनी आमकां फुकटचें वयचें पडटा, थंयसर बसचें पडटा. We have taken the no confidence motion against the Sankwal Panchayat. This is all happening because we as a Panch member, we are not knowing what is happening in the Panchayat. We are not aware what is happening in the meeting itself because we are part of the meeting and we are not knowing any resolution is being taken because after we get the call from vigilance, now I have got the call second time. This month also I had got a call from the vigilance and I'm not aware at all. As being a Panch member, I'm not knowing for what they are being called. They are calling us. So after going there, I'm coming to know that they have taken some resolution also. So I want to tell that the Sarpanch and the Deputy Sarpanch, they are not taking us into confidence. Whatever they are doing means we being the Panch member, we should know, we have the right. 34 वर्स जाले पंचायतीन कितें चलता ते म्हाका कांयच खबर ना. पूण विजिलन्सान वचून आन्सर करपाक म्हाका आसना, कितें म्हाका कांय खबर आसना. ही पंचायत एक्चुअली डेप्युटी सरपंचच चलयता, एक्टिंग सरपंच जावन. आता सध्या आसा तो डायरेक्ट वालीस. आनीक जशें तेणी सांगलां सगळ्यांनी, तेणी फक्त तांकां गिरीश पिल्लेक आनी डेरेक वालिसाक तेंचे कडेन तेंची जमना म्हणूनच ते म्हाजे कडेन येयले. आनी तेणी सांगलें आमी पंचायत उरलो पळय टर्म आमचो 14 म्हयने कितें उरला ते बरे भशेन चलोवया. बरे भशेन म्हणल्यार कितें, आतां तेणी सांगलां ते भशेन म्हयन्याक फोर्टनायटली मिटींग कितली जावपा जाय 2. पूण मोविन गुदिनो पंचायत मिनिस्टर कितें सांगता हांगा एसेंब्लीन 4 जावपा जाय विकली. आनी खरेंच तो सांगता ते 4 जावपाकच जाय. कित्याक आमची पॉप्युलेशन वायज बिगस्ट पंचायत इन गोवा, आमची सगळ्यांनी चड पॉप्युलेशन आनी आमचे कडेन जे पळय कितें इश्यूज येता लोकांचे ते दाळ पडटा पंचायतीचो. 8-8 दिसांनी जाल्यार तेंचे पॉयंट्स आमी सॉल्व करपाक शकता. पूण हांगा कितें जाता 15 दिसांनी जायना. हांगा आतां तेणी सांगलें ते भशेन 7 म्हयन्याक आतां लास्ट मिटींग सप्टेंबरान जाली, मागीर नोव्हेंबरान जाली, जानेवारीन जाली, मार्चान, म्हणल्यार 4च मिटींग जाल्या. 7 म्हयन्याक 4 मिटींग कितले जावपा जाय आशिल्ल्यो एज पर कायदो 14. आनी मोवीन सांगता ते भशेन कितले जावपा जाय आशिल्ले पंचायत मिनिस्टर 28. आतां 28 ना 14 ना, पूण जाल्या फक्त 4 मिटींग. विजिलेशन म्हाका आपयलें तेन्ना खबर जाली की म्हाज्या फाटल्यान कितें कशें चल्लें तें. आनी काम धंदे सोडून वॉर्डाचें कामां सोडून विजिलेशन परतून आपोवपाक लागले. ताका लागून हांव डिसिजन घेतलें. जालें कितें नो कॉन्फिडन्स मोशन आमी पास केलां. कित्याक मेन इश्यू म्हणल्यार कितें आमकां 2 फावटी 3 फावटी जाल्यार आतां विजिलन्सान वचोंक पडलां घरचे भायर, म्हणजे विदावट अ नॉलेज, कांयच खबर नासतना. तें सांगता कित्याक लागून ही रेजोल्युशन घेयली कोणें पयलींचो पळय सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी न्हू ग्रामसेवक आनी आतां आहा तोय ग्रामसेवकूच. सो तेणी विदावट अ नॉलेज आमकां कांय सांगनासतना खबर नासतना रेजोल्युशन पास केलें आनी ताका लागून विजिलन्सान वचोंक पडलां. पत्ते विजिलन्सान वचोंक पडटा. खुजिरा स्कूल कॉम्प्लेक्सा भायर जावपी येरादारी कोयणेचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर सरकार 43 कोटी खर्च करतले. खंय कॉम्प्लेक्सा भायर खासा करून शिक्षणीक वर्साचे सुरवेक येरादारी कोयणी जाता. हाका लागून भौशीक बांदकाम खात्यान येरादारी सुदारपा खातीर 42.7 कोटी रुपयांचो प्रकल्प हातांत घेतला. ह्या कामाचो सविस्तर प्रकल्प अहवाल मान्य जाला. राज्य सरकार ह्या प्रकल्पा खातीर निधी दितले अशें कळटा. पळयात. ह्या कॉम्प्लेक्सात 5 हायस्कुलां आणि 1 कॉलेज आसा. हांगा येता पयलीं ते पदवी पावण्या मेरेन 6,500 वयर विद्यार्थी शिकतात. शाळा सुरू आणि सुटपाच्या वेळार पणजी शारात येरादारी कोयणी जाताली ती उणी करपा खातीर आदलो मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांणी नियोजीत केल्ल्या प्रकल्पांतल्यान ह्यो शाळा कुजिरा कॉम्प्लेक्सात व्हेल्ल्यो. मात शाळा ह्या कॉम्प्लेक्सान स्थलांतरीत केल्या उपरांत कुजिरा वाठारांत येरादारी कोयणी वाडली. खास करून शैक्षणीक वर्साच्या सुरवेक पालक आपल्या भुरग्यांक शाळेत सोडपाक आनी व्हरपाक स्वताच्यो गाडयो घेवन येतात
आसा ताका लागून चड कोयणी जाता. हाका लागून व्हडा प्रमाणात येरादारी पुलीस तैनात करचे पडटा. मात आतां हो प्रस्न सुटावो जावपा खातीर सरकार वट्ट 43 कोटी रुपया खर्च करतले अशें कळटा. येरादारी कोयणीचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर भौशीक बांदकाम खात्यान 42.7 कोटी रुपयाचो प्रकल्प हातांत घेतला. ह्या कामाचो DPR म्हळ्यारूच सविस्तर प्रकल्प अहवाल मान्य जाला खंय. देखून राज्य सरकार ह्या प्रकल्पा खातीर निधी दितले. हातूंत सर्व्हिस रोड बांदप, फुजिरा जंक्शन ते अटल स्टेडियम मेरेनच्या सर्व्हिस रोडांची दुरुस्ती तशेंच GMC सामकाच्या वाठाराचे सोबितीकरण ह्या कामांचो आस्पाव ह्या प्रकल्पात आसतलो अशें कळटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. लंच टायम न्यूज हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक TV.